Utpoti chapter 19. Sodomachem Nisontton. सांजेच्या वेळार ते दोगूय दूत सोडोम शारांत पावले तेन्ना लॉट शाराच्या दारवंट्याशीन बसून आसलो. तांकां पळोवन तो रोखडोच उठलो आनी येवकार दिवंक गेलो. तांचे सामकार दोनी सरपटून पडलो. ताणें म्हणलें, सायबानो, तुमची सेवा मानसुगी करूंक हांगा रावलां. उपकार करून म्हज्या घरांत यात. तुमचे पांय बी धुवन हांगा वस्तेक रावात. फाल्यां भोव सकाळीं उठून तुमच्यान फुडली वाट काडूं येत. पूण तांणी जबाब दिलो, ना, शाराचे चौकेर आमी रात सारतल्यो. पूण ताणें तांकां जायतो आग्रो केलो. देखून ते ताच्या सांगाताक ताच्या घरा गेले. ताणें तांचे खातीर जेवण तयार केलें आनी बेखोमीर भाकऱ्यो भाजल्यो आनी ते जेवले. हे सोयरे न्हिदूंक वेचे आदीं सोडोमाच्या दादल्यांनी लोटाच्या घराक वेढो घातलो. शारांतले सगळे दादले नेण्टे तशे जाणटे थंय आसले. लोटाक उलो मारून तांणी म्हणलें, तुजेशी वस्तेक रावूंक आयल्यात ते मनीस खंय आसात? तांकां आमचेशीन भायर घेवन ये. सोडोमाचे मनीस पोजडपणाक लबदल्ले, तर ते ह्या सोयऱ्यांक बोश्टावंक येवजिताले. लोट आपुणूच भायर सरलो आनी दार धांपलें आनी सांगलें, भावानो, असलें वायट कर्तूब करिनाकात. म्हज्यो दोगी धुवो आसात आनी दोगूय आंकवार. जें माणसुगेचें आनी सोबता तें तुमी करात. पूण ह्या मनशांच्या वाटेन वचूंक नाकात. ते म्हजे सोयरे आनी तांकां राखूंक हो म्हजो कायदो. तांणी पोर्तिपाल केलो, तूं हांगा एक परदेशी. आमी कितें करचें तें सांगूंक तूं कोण? आमकां आडावंक तूं हांगा रावूं नाका, ना तर तांचे परस तुका ओगलें नश्ट करतलें हांव. आनी तांणी लोटाक लोटून पयस उडयलो आनी फोडूंक गेले. तेन्ना त्या मनशांनी हात भायर घालून लोटाक घरा भितर ओडून हाडलो आनी दार बंद केलें. आनी घराच्या दारा लागीं जमलोल्या ल्हान व्हड मनशांक तांणी कुड्डे करून सोडले. मागीर ते दार सोडून थकले. त्या दोगां मनशांनी लोटाक म्हणलें, तुजे पूत, जावय व दुसरे कोणूय सोयरे हांगा आसात जाल्यार तांकां हांगा सोडले वगीं भायर काड, कित्याक ह्या शाराचो आमी भस्म करूंक सोदतांव. सर्वेस्परान ह्या लोकां आनी मारेकार शीण आयकल्यात आनी सोडोमाचो नाश करूंक ताणें आमकां हांगा धाडल्यात. उपरांत लोट आपल्या धुवांच्या न्हवऱ्याशीन गेलो आनी तांकां म्हणलें, बेगीनच्या बेगीन हांगाचे भायर सरात, कित्याक सर्वेस्पोर ह्या शाराचें निसंटन करतलो. लोट मुस्कुऱ्यो करता म्हूण ते समजले. फांटें फुटलें तेन्ना देवदूतांनी लोटाक आग्रो करून म्हणलें, उठ, तुजे बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगांय धुवांक घे, नाजाल्यार शाराचे खास्तीन तुजें निसंटन जातलें. तो पाटी फुडें सोदतालो देखून आनी सर्वेस्पराक ताचे चुचुरे दिसले म्हूण त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायलेक, ताच्या धुवांक आनी ताका काडून शार भायर व्हरून दवरली. ताका भायर वतना तांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, तुजो जीव राखूंक खंयसरूय पळून वच. फाटल्यान पळूं नाका, ना म्हूण शेतांत खंयसरूच थांबों नाका. दोंगरार वच, नाजाल्यार तुजें निसंटन जातलें. लोटान म्हणलें, ना, म्हज्या दोनया, हांव तुजे लागीं उपकार करून मागतां. तुजो सेवक तुका मानवता आनी म्हजो जीव राखून तुवें म्हजे थंय व्हड भोळेपण दाखयलें.
पूण नोश्ट आनी मरण येवचे आदीं हांव दोंगरार पावचो ना. हे थंय दिश्टी पडटा तें शार एकदम लागीं आसा. थंय पळोवन वचूं नाका आनी तें ल्हान आसा. थंय म्हाका पळोवन वचूं दी, ल्हान न्हय तें. आनी असो म्हजो जीव वांचतलो. सर्वेस्परान जबाब दिलो. होय उपकार हांव तुका कोत्तां आनी तूं सांगताय त्या शाराचें निसंतन जावचें ना. चल वेगीं आनी थंय पळोवन वच, कित्याक तूं थंय पावो पर्यंत म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखूनच त्या शाराक जोआर म्हूण नांव दिलें. सूर्य उदेतूच लॉट जोआराक पावलो. सर्वेस्परान सोडोमाचेर आनी गोमोराचेर सर्गथावन गंडोवाचो आनी उज्याचो पावस धाडलो. अशें त्या शाराचें आनी त्या आख्ख्या फालक्याचें आनी थंय रावतल्या सगळ्यांचें आनी थंय उत्पन्न जाताली ते वनस्पतीचें ताणें निसंतन केलें. लॉटाचे बायलेन फाटल्यान पळोवन आनी ती एक मिठाचो खांबो जाली. सकाळीं उठून अब्राहम आपूण सर्वेस्परा मुखार रावलोलो त्या जाग्यार गेलो आनी सोडोमाचेर आनी गोमोराचेर आनी सगळ्या मैदानाचेर ताणें नदर मारली आनी आकट्यांतल्या धुंवरा सारको जमनींतलो धुंवर भायर सोदता तो ताणें पळयलो. हे भाशेन त्या फालक्याच्या शाराचें देवान निसंतन केलें तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाचो उगडास केलो आनी लॉट रावतालो त्या शाराचें निसंतन केलें तेन्ना सर्वेस्परान लॉटाक निवारलो. मोआबीत आनी आमोनीत पोरजांचो उरोंब. लॉट जोआर शारान आपलें ठिकाण करूंक भियेलो. देखून वयर दोंगराचेर वचून तो एके धोलींत रिगलो. ताचे मालगडे धुवेन आपले भयणीक म्हणलें, आमचो बापूय आतां म्हातारो जाता आनी आमचे कडेन लग्न जावन भुरगीं उत्पन्न करूंक खंयसरूच दादले नात. चल ताका सोरो पिवंक दिवया आनी ताचे शीं न्हिदुया. हे परी आमच्या बापायचो वंश चलोवंक आमी शकतले. तांणी ते राती आपल्या बापायक सोरो पिवयलो आनी व्हडली धूव ताचे शीं वचून न्हिदली. पूण ती केन्ना न्हिदली आनी केन्ना उठली तें ताका कळ्ळें ना. दुसऱ्या दिसा व्हडलेन धाकटेक म्हणलें, पळय काल राती हांव बापायशी न्हिदल्यां. आयचे राती आमी ताका सोरो पिवंक दिवया, मागीर तूं ताचे शीं वचून न्हिद. हे परी आमी आमच्या बापायचो वंश चलोवया. ते राती तांणी बापायक सोरो पिवयलो आनी धाकटी धूव उठून वचून ताचे शीं न्हिदली. पूण ती केन्ना न्हिदली आनी केन्ना उठली हें ताका कळ्ळें ना. हे तरेन लॉटाच्यो दोगूय धुवो बापायचे वशीं गर्भेस जाल्यो. व्हडलेक एक पूत जालो, ताका मोआब हें नांव दवरलें. तो आयच्या मोआबीत लोकांचो मूल पुरूस. आनी धाकटेकूय एक पूत जालो, ताका बेन आमी हें नांव दिलें. तो आयच्या आमोनीत लोकांचो मालपुरूस. देवाचें उतर हें.